नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवेत परतून एकदा येवकार. आज आमी हांगा पणजे पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी म्हणजे जी वेधशाळा आसा जुंता हावजान थंय आयिल्ले आसात आणि आज आमी हांगा कित्याक आयिल्ले आसात हें तुमकां म्हज्या भोंवतणी हांगा पळोवन आयडिया आयलीच आसतली. तर हांवें तुमकां सांगिल्लें की जानेवारी म्हयन्याच्यान आमी एक नवे लेवलाचेर वचपाचे आसात. एक्चुअली ऑब्झर्वेशन कशें करपाचें, आकाशा कडेन कशें पळोवपाचें आनी तो आनंद कसो घेवपाचो हें सगळें ऑब्झर्वेशनल पार्ट आनी जे हायर एस्ट्रोनॉमी आसा हाज्या बद्दल आमी कवर करपाचे आसात. तर आज तोच विशय आमी फुडें व्हरपाचो आसात. आकाशांत कशें ऑब्झर्व करपाचें. आतां जो शब्द आसा टेलिस्कोप तो ग्रीक शब्दा पासून आयिल्लो आसा. टेलिस्कोपोस हो असो शब्द आसा. एक ग्रीक मॅथमॅटिशियन आशिल्लो जिओवानी डेमिसियानी म्हणून ताणें हो शब्द कॉइन केल्लो फ्रॉम ग्रीक. टेली म्हणजे पयस आनी स्कोपोस म्हणजे पळोवप, म्हणजे पयस पळोवप हो टेलिस्कोप असो हो शब्द ताणें कॉइन केल्लो. आतां टेलिस्कोपाची स्टोरी खूब इंट्रस्टींग आसा. तुमकां याद आसा जाल्यार फाटल्या एका एपिसोडान आमी टेलिस्कोपा बद्दल पळयल्लें, गॅलिलियो बद्दल पळयल्लें. तेन्ना 17व्या शतकाच्या सुरवातेक हॉलंडांत हॅन्स लिपर्शे नांवाचो एक ऑप्टिशियन आशिल्लो, चश्मा करणारो मनीस. ताचें दुकान आशिल्लें थंय आनी त्या दुकानान मॅग्निफिकेशन म्हणजे पयसचे वस्तू लागीं दिसप, मॅग्निफाय जावप हो प्रिंसिपल डिस्कवर जाल्लो. एक बरीच इंट्रस्टींग स्टोरी आसा की एक भुरगो ताच्या दुकानान आशिल्लो आनी तो थंय काम करतालो आनी जे हारशे ते चश्मा करपाचें दुकान आशिल्लें आनी त्या चश्मा करपाच्या दुकानान लेन्स आसताले. सो ते लेन्स तो भुरगो पॉलिश करतालो. सो एक दीस जालें कितें, जेन्ना हॅन्स लिपर्शे भायर खंय तरी गेल्लो आनी भितर परतून दुकानान आयलो तेन्ना तो पळयतालो की हो भुरगो कांयच काम करना. तो एक लेन्स दुसऱ्या लेन्सा फुडें दवरून अशें खेळटालो. सो ताका तापयलो आनी हॅन्स लिपर्शेन परत कामाक लायलो. थोड्या वेळान कितें जालें, हॅन्स लिपर्शे भायर गेलो, परत तो भुरगो तेंच करपाक लागलो. सो हॅन्स म्हणपाक लागलो की हें कितें चल्लां, वॉट इज गोईंग ऑन. आनी मागीर तो भुरगो गेल्या उपरांत ताणें तशेंच केलें. 2 लेन्स एकामेका फुडें दवरून टेस्ट केले. तेन्ना हॅन्स लिपर्शेक मॅग्निफिकेशन म्हणजे पयसचे वस्तू लागीं दिसप विथ द हेल्प ऑफ लेन्स हें ताका तेन्ना कळ्ळें. सो हांगच्यान हॅन्स लिपर्शेन डिस्कवर केलो टेलिस्कोप, गॅलिलियोन न्ही. पण हॅन्स लिपर्शेन जें डिस्कवर केल्लें ताका आमी टेलिस्कोप असो माननात, ताका स्पाय ग्लास अशें म्हणटात. तुमी दुर्बीण पळयल्यो आसतल्यो, बायनाकुलर्स. सो ते प्रकारचे हे इन्स्ट्रुमेंट आशिल्ले आनी हे इन्स्ट्रुमेंट अजून पर्यंत आसा. Galileo did not in fact invent the telescope. That credit goes to Hans Lippershey, a slightly obscure Dutch-German spectacle maker. But Hans Lippershey never used this telescope to look at the stars. Instead, he thought his new invention would mainly benefit seafarers and soldiers. Lippershey came from Middelburg, then a large trading city in the fledgling Dutch Republic. In 1608, Lippershey found that when viewing a distant object through a convex and a concave lens, the object would be magnified if the two lenses were placed at just the right distance from one another. The telescope was born. In September 1608, Lippershey revealed his new invention to Prince Maurits of the Netherlands. He could not have chosen a more advantageous moment, because at that time the Netherlands were embroiled in the 80 Years' War with Spain. The new spyglass could magnify objects, and so it could reveal enemy ships and troops that were too distant to be seen by the unaided eye. A very useful invention indeed. हॅन्स लिपर्शेन जो डिस्कवर केल्लो तो असो कितें तरी आशिल्लो, पण सिंगल पीस. आतां तो डबल जाला आनी आमी ताका दुर्बीण किंवा बायनाकुलर्स म्हणटात आनी आमी तो चडसो पयसच्यो वस्तू पळोवपाक यूज करतात. आज टेलिस्कोप्स, बायनाकुलर्स आनी ऑप्टिक्स हें सगळें इन्फॉर्मेशन, टॅक्निकल इन्फॉर्मेशन जें आसा तें आमचे बरोबर शेअर करपाक आज हांगा एक आमचे स्पेशल गेस्ट आसात. आमचे पणजेचे जुंता हावजाचे वेधशाळेचे कार्यकर्ते आसात, कावन्सिलर विदेश खांडेपारकर. ते आमचे बरोबर आज आमच्या प्रोग्रामान आसात. विदेश, तुमकां आमच्या प्रोग्रामान वेलकम. तर हांव आमच्या दर्शकांक बायनाकुलर्स हाजे बद्दल सांगतालो. आतां बायनाकुलर्स जो आसा ते लोक सहसा खंय तरी फेस्ताक जात्रेक घेतात, सगळे कडेन आसता, मेळटा तो सादो. पण एस्ट्रोनॉमिकल बायनाकुलर्स म्हणून आसता, तांचे बद्दल आमकां थोडेशें इन्फॉर्मेशन दी.
एस्ट्रोनॉमिकल बायनोकुलर्स जे असता ते बायनोकुलर्साचेर हांगासर एक नंबर बरयलेलो असता 10/50 किंवा 20/25 अशें एक नंबर असता हांगासर बरयलेलो. ओके. आता ह्या बायनोकुलर्सार 10x50 बरयला. हय. सो 10x50 तेजो अर्थ असो जाता की पयलो नंबर जो आसा 10 हो म्हणल्यार तेजें मॅग्निफिकेशन. जो हो बायनोकुलर्स जे ऑब्जेक्ट जे पळयतात ते 10 पटींनी मॅग्निफाय करतलो. आनी जो दुसरो नंबर आसा 50 जो हांगासर आसा तो म्हणल्यार 50 mm जो ही ऑब्जेक्टिव्ह जी लेन्स आसा फुडल्यान तेजो डायमिटर. सो हे हाका दोन लेन्स असतात. हांकां कितें म्हणटात? ही जी फुडें आसता तेका ऑब्जेक्टिव्ह म्हणटा आनी ही आयपीस. म्हणजे हांगच्यान पळोवपाचें हांगाच्यान पळोवपाचें आनी हांगच्यान ऑब्जेक्ट दिश्टी पडटा. ओके ओके. सो हे जालें बायनोकुलर्स. आता कितें आसा आमी टेलिस्कोपांचे आमच्या मेन टॉपिकाचेर येवया. आता बेसिकली टेलिस्कोप कितल्या तरेचे आसतले कितें म्हणटा तूं? टेलिस्कोप जेन्ना आमी लायट पळयता अंतरिक्षाच्यान स्टारांची जी लायट आमचे कडेन येता त्या लायटीचे खुबशे भाग आसतात आनी जे विजिबल टेलिस्कोप आसा ऑप्टिकल टेलिस्कोप आमी म्हणटा तांकां तितून आमकां एक्चुअल आमी ऑब्जेक्टाची इमेज आसा ती एक्चुअली आमकां दोळ्यांनी दिसता. आता ऑप्टिकल टेलिस्कोपान कसले ऑप्टिक्स यूज करतात? ऑप्टिकल टेलिस्कोपाचे 3 मुख्य प्रकार आसा. एक म्हणल्यार जो रिफ्रॅक्टर जितून रिफ्रॅक्शन ही टेक्नीक यूज जाता. जो गॅलिलियोचो जो पयलो टेलिस्कोप आसलो तो तसल्या तरेचो. दुसऱ्या तरेचो जो आसा ताका म्हणटा आमी न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर. हेजो शोध न्यूटनान लायिल्लो आनी हितून लायटीचे रिफ्लेक्शनाचे जो तत्व आसा ते वापरता. आनी तिसरी जी कॅटेगरी आसा तितून रिफ्रॅक्शन आनी रिफ्लेक्शन हे दोनूय गजालीचो मिक्सचर करून जे केल्लो आसता दोनूय टेक्निक्स यूज जातात ताका म्हणटा आमी कॅटा डायोप्ट्री. तर आमकां विदेशान सांगलें की मेनली 3 तरेचे ऑप्टिकल टेलिस्कोप असतात. आणि रिफ्रॅक्टर म्हणजे रिफ्रॅक्शन जातून यूज जाता, रिफ्लेक्टर म्हणजे जातून रिफ्लेक्शन यूज जाता आणि कॅटा डायोप्टिक्स ते मिक्सचर जाता. हे 3 तरेचे टेलिस्कोप आसा. लकीली हे 3 तरेचे टेलिस्कोप पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरीन आसात. सो आमी ते 1 बाय 1 टेलिस्कोप्स कशे आसात ते पळोवया. विदेश पयली रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप पळोवया न्ही. चल. हो आसा रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप. आता रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप म्हणजे जातून एक प्रिन्सिपल आसता रिफ्रॅक्शनाची. आता रिफ्रॅक्शन म्हणजे कितें विदेश? रिफ्रॅक्शन म्हणजे खंयचे मिडियम म्हणजे जशें की ग्लास आसा तितूनच्यान जेन्ना लायट वयता तेन्ना ती बँड जाता. हो सिंपल प्रिन्सिपल. आनी ती बँड जावन जेन्ना लेन्साच्यान लायट वयता तेन्ना ती बँड जावन एका पॉयंटाचेर येवन फोकस जाता. सो आमकां तशी तेजी ऑब्जेक्टाची इमेज मेळटा. सो रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप म्हणजे रिफ्रॅक्शन जाता. लायट हांगच्यान भितर येता आनी लायट लेन्सांतल्यान भितर येता तेन्ना बँड जाता. जेन्ना आमी स्पेक्स घालतात ते स्पेक्स कित्या खातीर घालतात? आमकां फुडलें दृश्य सारकें दिश्टी पडना ते बँड करून आमच्या दोळ्याच्या फोकल लेंथाक एडजस्ट करपा खातीर आमी चश्मा घालतात. सेम प्रिन्सिपल हांगा आसता. जेन्ना आमकां आकाशांतल्यो वस्तू दिश्टी पडनात ताजी लायट बँड करून ती सारकी आमच्या दोळ्या पर्यंत पावोवपाक रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप आसतात. आता रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप हातून कितें कितें पार्ट्स आसतात हे आमकां विदेश सांग. मेजर पार्ट रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोपाचो म्हणल्यार ही जी फुडें जी लेन्स आसता हेका आमी ऑब्जेक्टीव म्हणटा. ही लेन्स आनी हांगासर फाटल्यान एक आयपीस म्हणून आसता. धाकटी लेन्स आसता तितूनच्यान आमी ऑब्जेक्ट आमकां दोळ्यान दिश्टी पडटा. सो बेसिकली 2 भाग आसता. ट्यूब आसता, लेन्स आसता हांगा लायिल्लो आनी आमचे आयपीस जातूंतल्यान आमी दोळा लावन पळयतात. When most people think telescope, they probably imagine a refractor like this one. They have a large glass lens at one end through which light passes and refracts, or bends, the light to a focal point. As the light passes the focal point here, we place an eyepiece, which then focuses the light into a magnified image we can see. Though usually a star diagonal is placed here to bounce the light 90 degrees for more comfortable viewing. आम्ही ऐकल्ले आमचे जे हारशाचे टेलिस्कोप असतात रिफ्लेक्टर ताज्या पेक्षा रिफ्रॅक्टर खूप म्हारग म्हणून. सो रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप इतले म्हारग कित्याक आनी रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोपांचो फायदो कितें आसता? रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप म्हारग म्हणजे कितें जाता जर बरी इमेज जाय बरी क्लियर इमेज जाय जाल्यार तुमकां व्हडले टेलिस्कोप जाय पडटा. आनी रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोपान लेन्स वापरता कारणान व्हडल्यो लेन्सी करपाक म्हणजे लेन्स खूप म्हारग असतात. ती म्हारग आसता आनी ती लेन्स करतना ताका एबेरेशन्स म्हणटा डिफेक्ट्स येता खूब. सो ते डिफेक्ट्स मिनिमायज करपाक जे टेक्निक्स वापरता तितून आनीक एडिशनल कॉस्ट जाता. सो हे सगळें करतना तेजो कॉस्ट ऑटोमॅटीक वाडटा आनी परत ते मेंटेन करपाकूय डिफिकल्ट जाता. आनी बेनिफिट्स रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोपाचे? बेनिफिट्स म्हणले अशें आसता की जी हितून लायट खंय रिफ्लेक्ट जायना डायरेक्ट लायट येता. सो मॅक्झिमम लायट भितर पावता आनी आमकां धाकट्या टेलिस्कोपान बरें परफॉर्मन्स मेळटा. सो रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप म्हाका समजल्ल्या भशेन की रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोपान इमेज क्लियर मेळटा. खंयच्याय टेलिस्कोपान तुमी जेन्ना पळयतात तेन्ना तुमकां उलटी इमेज दिश्टी पडटली, इन्वर्टेड इमेज दिश्टी पडटली. फक्त रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोपान तुमकां
स्ट्रेट आनी सारकी इमेज दिश्टी पडटा बिकॉज हातून कितें जाता इमेज टर्न जायना ट्विस्ट जायना आनी स्ट्रेट इमेज क्लियर इमेज आनी डायरेक्ट इमेज आमकां रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोपान दिसता आनी रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप हो गॅलिलियोन इन्व्हेंट केल्लो टेलिस्कोप आसा. 4 centuries ago, in 1609, a man walked out into the fields near his home. He pointed his homemade telescope at the moon, the planets, and the stars. His name was Galileo Galilei. Astronomy would never be the same again. Italian astronomer Galileo Galilei, the father of modern physics, heard about the telescope and decided to build his own. About 10 months ago, a report reached my ears that a certain Fleming had constructed a spyglass by means of which visible objects, though very distant from the eye of the observer, were distinctly seen as if nearby. Galileo was the greatest scientist of his time. He was also a strong supporter of the new worldview advocated by Polish astronomer Nicolaus Copernicus, who proposed that the Earth orbited the Sun instead of the other way round. Based on what he had heard of the Dutch telescope, Galileo constructed his own instruments. They were of a much better quality. आता एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो आमचो टायम आयिल्लो आसा. परते रोखडे मेळुया. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे.